मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय नितीक आनी संदानांक आमचें कितलें योगदान आसा व आमचें कितलें समर्पण आसा, कमिटमेंट आसा, हाचेर आयचो विशय आमकां भर घालूंक आपयता. आमी जाणाव की नीत हाचें उरफाटें म्हणल्यार अनीत, संदान हाचें उरफाटें म्हणल्यार झगडें वो राग, विंगास, पुन्नाटकाय. म्हणटच दोन उदाहरणां तुमचे मुखार दवरूंक सोदता. एक निती विशीं आनी दुसरें संदाना विशीं. जायते फावटी आमी रस्त्याल्यान वेताना वाटेर गार्बेज पळयता. एक जागो आसता जंय गार्बेज उडोवपाक एक सुवात दवरलेली आसता रस्त्या कुशीक. तेन्ना आमी कितें करता, गाडयेन वेताना आमी आमच्या हातान पोती घेवन आयल्या जाल्यार, गार्बेजीची पोती घेवन आयल्या जाल्यार आमी पयसुस्तान अशीच उडयता आनी त्या कचऱ्याच्या धोब्यांत ती पड अशी कोत्ता. पूण जायते फावटी आमकां पडलेलें आसना. कित्याक ही पोती आमी उडयतना ती भितर पडल्या भायर पडल्या आमकां हाचो फरक जायना वा आमकां फरक दिसना. कित्याक त्या कचऱ्याच्या धोब्या सरभोंवती जायतो कचरो आसता. त्या धोब्याच्या सरभोंवती जायत्यो पोतयो अश्यो पडलेल्यो आसता, कोणे कोणे उडयल्ल्यो आसता, त्यो त्या डस्टबिना भायर आसता. आनी देखून कोणी आमकां विचारीत, अरे हें तूं कितें कोत्ताय, तुजी पोती तूं भितर उडोवचे सुवातेर भायर कित्याक उडयताय? तेन्ना आमी जायते फावटी ताका म्हणटा, कितें फरक जाता, पोतयो तर भायरूच आसा आनी हांव थंयसरूच उडयतां. कित्याक त्यो पोतयो थंय आसा थंय आनी म्हजी पोती उडयली जाल्यार कितें फरक जाता? वॉट्स द डिफरन्स इफ आय पूट माय बॅग ओवर देर आवटसायड or if I put my bag inside, it's the same. आमकां जायते फावटी दिसता तेंच. दुसरें उदाहरण, जेन्ना आमी संदाना विशीं आमी म्हणटा, जेन्ना म्हजो दुस्मान वो जो मनीस म्हाका वायट कोत्ता ताका कसली तरी खास फाव जाता वो ताच्या जिवितान कसलो तरी प्रश्न भितर सोदता वो ताका कितें तरी वायट जाता, तेन्ना जायते फावटी आमकां बरें दिसता. दिसना? जायते फावटी आमकां बरें दिसता. जेन्ना म्हज्या दुस्मानाक कितें वायट घडटा, बरेंच जालें, म्हाका सोतायतालो, बरेंच जालें, म्हाका त्रास कोत्तालो, बरेंच जालें, देवान ताचेर खास धाडली. हें आमचें मनशाळ सैम. पयले सुवातेर जेन्ना आमी ही गार्बेजीची पोती त्या गार्बेजी भायर उडयता, हें आमकां एक वायट संवय कशी जाल्ली आसा. हें आमचें मनशाळ सैम. दुसऱ्यांचें पडोन गेल्लें आमकां एक एकदां आसना. एक मनशाळ सैम कशें जायते फावटी हें भायर सोदता. जायते फावटी जेन्ना दुसऱ्याक वायट घडटा वो उदीक करून जाणें आमकां वायट केल्लें आसा तेन्ना आमी मातशी भितरले भितर खुशाल जाता आनी हें जावन आसा आमचें मनशाळ सैम. पूण एक एक वेळ सदांच आमी अशी खुशाल जायना. एक एक वेळ आमकां तांचें चुरचुरें दिसता. एक एक वेळ आमी चुरचुरता. एक एक वेळ आमकां ताका आदार करूंकशें दिसता. पूण हें केन्ना घडटा? केन्ना आमी आमची पोती त्या डस्टबिनान सारकी उडयता काय? केन्ना आमी दुसऱ्यांचें बरें चिंतता काय? म्हणजे उरफाटें करता काय? जेन्ना आमचे भितर ही आत्मीक शक्ती भितर सोदता. आनी खंयच्यान ही आत्मीक शक्ती आमचे भितर सोदता काय? जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेता, जेन्ना आमी तेर्स रोजार करता, जेन्ना आमी धार्मीक कार्यावळींनी जावं धार्मीक ह्या दिसांनी धार्मीक तियात्र चलता, जावं ह्या दिसांनी खुर्साची वाट चलता, जावं ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन आमी तेर्सांत वांटो घेता, तेन्ना ही आत्मीक शक्ती आमचे भितर अदीक अदीक भरोन येता. आनी तेन्ना असल्यो दोयाळ्यो करण्यो दुसऱ्या सवय आमी करूंक पावता. ना तर आमचें मनशाळ सैम आमकां कितें शिकयता? जेन्ना म्हजो दुस्मान वायटाक सांपडटा म्हाका खुशालकाय भोगता. हें मनशाळ सैम. पूण जरी तर जेन्ना म्हज्या दुस्मानाक कितें वायट जाता हांव चुरचुरता जाल्यार हें आमकां दाखोवन दिता की आमचे भितर ही आत्मीक शक्ती भरलेली आसा. खंय तरी आमी ती आपणायलेली आसा, खंय तरी ही आत्मीक शक्ती आमी घेतलेली आसा. ना तर नियाळ करून पळयात, जेन्ना तुमी मिसाक येतात, देवाचें उतर आयकतात, जेजूक तुमच्या काळजांनी घेतात, तेन्ना तुमकां कितें ना कितें बरें करूंकशें दिसता. जेन्ना तुमी खुर्साचे वाटेन वांटो घेतात, कितें ना कितें दुसऱ्यांक बरें करूंक तुमचें मन तुमकां सांगता. पूण 1 वर जालें, 2 वर जालें, 3 वरां जाले उपरांत मागीर सवकास सवकास ही शक्ती जी आसा ती पालवत वेता. ही वात जी पेटलेली आसा ती वात पालवत वेता.
म्हणटच जेन्ना ही आत्मीक शक्ती आमचे भितर आसता तेन्ना असल्यो दयाळ्यो कोरण्यो करूंक आमकां अदीक नेट मेळटा. आयचे शुभ वर्तमान आमी पळयलां. ह्यो दयाळ्यो कोरण्यो आमी करता आनी जेन्ना आमी त्यो करता आमी केल्या म्हणून ते दुसऱ्यांक आमी सांगना तेन्ना आमी सगळीं सरप्रायज जाता. जेन्ना कोण आमकां विचारता हें तुवें केलें तें म्हाकाच केलें. जेजू वो पातशाय ह्या आपल्या चाकरांक म्हणटा जेन्ना तांकां उजे वाटेक घालता म्हणटा बरें केलेल्यान येयात म्हज्या बापाच्या घरांत तुमकां तयार केल्लें जेवण घेयात तुमचे खातीर केल्ली सुवात तुमी आपणायात. तेन्ना ते म्हणटा आमी केन्ना तुका भुकेल्लो पळयलो केन्ना आमी तुका तानेल्लो पळयलो. म्हणटच ह्या मनशांनी जाणी बरें केल्लें जाणी दयाळ्यो कोरण्यो दाखयल्ल्यो केल्ल्यो ताणें केन्नाच अशें चिंतूंक ना म्हणजे दुसऱ्या खातीर बरें करूंक वो दुसऱ्या कडल्यान दुसऱ्यांक बरें केलें जाल्यार म्हाकाय बरें मेळटलें ह्या मनान ताणें बरें करूंक ना. पूण ताणें निस्वार्थी जावन सेल्फलेस नॉट सेल्फीश आपलें चिंतून न्हय पूण दुसऱ्यांचें बरें चिंतून ताणें तें बरें केल्लें. देखून आयज तें सरप्रायज जाल्लें जेन्ना देव म्हणटा तुमी हांव भुकेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका वाडलो जेवण दिलें. तें म्हणटा केन्ना ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी केलें तें म्हाकाच केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो आयज निती खातीर आनी संदना खातीर वावरूंक आमकां देव आपयता. जशें पयलीं उदाहरण हांवें तुमकां दिलां गार्बेजीची पोती आमी गार्बेजीन भितर पडो डस्टबिनान भितर पडो वो भायर पडो आमकां फरक जायना. तेच भाशेन आयज समाज हे भाशेन जाला की जंय आमी वावर करता जंय आमी भोंवता थंय ही ओनीत आसा आनी जरी तर आमी ते ओनितीक सांगात दिना वो दुसरे कोत्ता ते भाशेन आमी करिना जाल्यार मागीर आमचे बरोबरची जी आसता ती आमकां हांसता. तूं एकलोच वेगळो कित्याक आमी सगळीं हे भाशेन कोत्ता तूं असो कित्याक कोत्ताय. म्हणटच तें एनवायरमेंट तें सिट्युएशन आमकां ते भाशेन त्या पातकांत आमकां उडयता आनी अशे तरेन अनितीचे वाटेन आमकां ओडून व्हरता. जायते फावटी आमकां नाका अशें केल्लें कचेरीन वो जेन्ना आमी एके जोडटेर आसा विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर लिडर्स आनी आमच्या हाताखाल वावराडी आसा तेन्ना आमकां एक फावट बरें करूंकशें दिसता पूण आमचो वावर धंदो आमकां एके भाशेन केन्ना केन्नाय अनितीचे बांदपाच आमकां आपणावंक आपयता. जायते फावटी हे अनितीक आमी सांपडटा आनी भायर सरोंक आमकां कठीण जाता. म्हणटच ह्या वेळार जरी तर आमी सोयराणांत येता जरी तर आमी जागृतायेन म्हणटा की हें वायट तेन्ना देव आमकां बरेपणाच्या रस्त्यार आमकां मुखार व्हरता. मोगाच्या भाव भयणीनो आयज काल फामिली मदें जावं आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें जावं भुरग्यां मदें भावा भयणी मदें जावं सासूमाय सुने मदें अशे तरेन जायते दुस्मानकाय आमकां दिश्टी पडटा जायते वयर सकयल जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा आनी थंय हो संदान आमी हाडूंक थंय हें बोगसणें आमी हाडूंक थंय शांती आमी हाडूंक आयच्या विशयाचो दुसरो भाग आमकां आपयता. संदान करूंक रेकन्सिलिएशन आनी हें करूंक तितलें सोंपें न्हय कित्याक आमी आपस्वार्थी बाय नेचर वी आर सेल्फीश आनी देखून आमकां कितें बरें दिसता तेंच आमी करूंक सोदता. जरी तर दोगां मदें झगडी जाली जावं सासूमाय आनी सुने मदें कितें जालें जायते फावटी तुमी फादरीशीन येतात आनी फादरीक सांगतात पूण दोगांय आपआपलेच व्यूज घेवन आसतात म्हणजे हांव म्हणटा तें सारकें हांव म्हणटा तें सारकें दोगांय आपआपलेंच खरें करतात कित्याक आमी आपस्वार्थी सगळीं आमी आपस्वार्थी आमचेंच बरेंपण जाल्लें आमकां जाय. देखून आमी ह्या आमच्या धोरणांक वी होल्ड ऑन टू आवर व्यूज वी वॉन्ट टू वीन आमकां जैत मेळूंक जाय आमी जैतिवंत जाल्लीं आमकां जाय दुसरो हारलेलो आमकां जाय हें आमचें मनशार सय आनी देखून थंय हें संदान जावंक भोव कठीण. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू हॅव अ रेकन्सिलिएशन इन दीज सिट्युएशन्स वेन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड एंड टू एक्सेप्ट दी अदर. आमची चूक आमी ओळखून घेत आमी खालती जायत जाल्यार थंय हें संदान हाडूंक भोव सोंपें जाता. मोगाचे भाव भयणीनो ह्या विशया विशीं दोगूय पाप साहेब म्हणजे आतांचो आनी हाचे पयलो बेनेडिक्ट 16 पोप बेनेडिक्ट 16 ह्या विशयाचेर आमकां आमचेर उजवाड घालता. पोप बेनेडिक्ट 16 आपल्या एन्सिक्लिकलान दाखल्यान जी चीट तो बरयता तातूंत कारितास एट वेरिताते चॅरिटी इन ट्रूथ हातूंतल्यान
तो आमकां कितें भाशेन उलो करता समाज सेवा करूंक दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान आमी जिवंक आनी अशे तरेन एकामेका सवें आमी उदार जावंक. तेच परी पाप साहेब फ्रांसीस लावदातो सी हें आमी परत परत आयकल्लें आसा. ह्या आपल्या दाखल्यांत ह्या आपल्या एक्झॉर्टेशनान हे चिटीन तो आमकां सांगता हें संदान करूंक हे हो संबंद आमी बांदून हाडूंक पयले सुवातेर देवा मदें आमचे मदें आनी देवा मदें आमचे मदें आनी सृश्टी मदें एनवायरमेंट आनी तिसरे सुवातेर आमचे आनी दुसऱ्या मदें मनशा मदें. म्हणटच जेन्ना आमी हो संबंद आमी घडोवन हाडटा तेन्ना एके भाशेन आमी एकपणान जियेता एकवटान आमी जिवंक पावता आनी अशे तरेन एकामेकाचें जिवीत आमी कुशाल करूंक पावता. तर आज केरीच भाशेन निती खातीर आनी संदाना खातीर एकामेका सवें संबंद पत्ते जिवाड करच्या वावरांत आमी मिसळ जावंक आनी देवाचो वावर आमचे वरवीं फुडें व्हरूंक नीत आनी संदान आमी उदीक आनी उदीक ताका भोर दिवन आमी दुसऱ्या खातीर वावरूंक देवाची कृपा बोळ फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आयज आमकां मागुया. फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतूय हेंच आमकां दिश्टी पडटा. दुस्मानकाय आसली थंय तो मोग हाडूंक वावुरलो. जंय अनीत आसली थंय तो तांचे पासत उदीक करून पर्ल फिशरी हार्बर सावथ इंडिया थंय तांचे खातीर तो वावुरलो. तांच्या बरेपणा खातीर तो वावुरलो. जंय अनीत जाताली त्या दुबळ्या बसत तो वावुरलो. तर आमच्या जिवितांत हे गूण आमी आपणावंक आनी फ्रांसीस शावेरा भाशेन निती खातीर संदाना खातीर आमचें जिवीत समर्पूंक आनी आमची समर्पणी आमी करूंक देवाची कृपा बोळ ह्या मिसांत मागुया. आमेन.